आम्ही बॅग बरोबर भितो तू आम्ही तू कशी असा तू जाणाय तुझ्या भावाक किस्तू पुलिशेन धरून भितर उडयला जाल्यार तुवें ताका सोडून हाडपाचो बंदोबस्त केला ना हांवें ताका सोडून हाडपाचो बंदोबस्त करूंक ना हांवें मिनिस्टर न्हय ताका परत परत सोडून हाडू हांव एक पुलीस इन्स्पेक्टर त्या मिनिस्टराक उपकारता ते परत परत आमकां फोन करता देखूनच आमकां चोराक किरमी दवराक सोडचें पडटा अशें करता ते आमच्या सरकाराच्या कायद्याक बसना तुम्ही वंजी आसात ताचे वरी गोमन येता ह्या घरान कितेंय तरी वायट घडला ना ह्या घरान कांयच वायट कळोवंक ना पूण बरेंपण भितर सरला आमी दोगूय जाण ह्या घराचे नांव वयर काडूंक आवडटा पूण आमचो तिसरो धाकटो भाव आसा तो लोकांच्यो चोरयो करून ह्या घराचे नांव पांया पोंदा घालून मस्त दिता आनी ही आमची मामी आसा ती त्या चोर पुताक लागून आमकां गुन्यांवकारी करता टॉमी आनी फिलीप तुमकां मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच ह्या मिनिनाच्या तियात्राक तुमी खान मारला म्हणटच लोकांचें मतूय तुमी आयकलां आसतलें ह्या तियात्रा वयर पळय लोकांचें मत म्हणजे दोन शो आमचे जाले चडशें हांव मत घेवंक भोंवना कित्याक म्हजे थोडे इश्ट आसात ते म्हाका फोन करून सांगतात शो इज गूड ओ नो युअर सॉंग इज गूड ओ नो आय बिलीव इन दॅम आनी सो ताणें म्हाका शो खरें बरो आनी सगळ्यांची कांतरां बरीं जाल्या दे आर हॅपी म्हगे फ्रेंड्स कोण म्हगे फॅन्स दे आर व्हेरी हॅपी विथ द शो आनीक फिलीप तर सगळ्यांच्याच मदें आसता म्हणटच तुजे कानान जायतें कितें पडलां आसतलें हांवें आयकलां की जायते जाण म्हणटात कांतारां सारकी हिट म्हणून कॉमेडी बरी जाल्या म्हणटात स्टोरी बरी जाल्या म्हणटात आवाज बरो जाला हांवें आयकलां ते बरी जायतो लोक टिकेट काडूंक येता फाल्यां ताचो शो आसा 9 तारखेर थंयसर लोक सांगता कांतारां बरी आसात म्हणून हय म्हणटच हेच भाशेन जे भाशेन आमी आमची तिकेटूय वाडल्या हेच भाशेन बऱ्यांतले बरे तियात्र आमी लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा कारण तुमी दोगूय डायरेक्टर तुमकांय जायते अनुभव आसात आनीक ह्या अनुभवांतल्यान तुमी मुखार आयल्यात तुमच्या मोलादीक विचारांक देव बरें करूं 5 वर्सां बोतकूच उपरांत येयली सावयेता 10 वर्सां काँग्रेसीन गोंया लुटून काबार केल्ले परिवर्तन हाडूंक बीजेपीक जी कोयल्ली पुता वरोस जावन गेले अजून तो चलयता सरकार मुखेलमंत्री पारीकार म्हजो गोटिस्ट सिल्वेस्टर वाज जायत्या अनुभवान भरलेलो आनीक आंगात एक वेगळेच गूण आसलेलो मनीस तियात्र पालकाचेर ताणें जायतो वावर केला आनीक बऱ्यांतले बरें तियात्र दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला सिल्वेस्टर ह्या तियात्रांतल्यान लोकांक कितें बरें मेळटा ह्या तियात्रांत बरीं बरीं गितां आसात तेच परी ह्या तियात्राचो जो आखो स्क्रिप्ट आसा तोय बरो मॉरलाचो आसा कांतारां बाबतीन उलयतलो जाल्यार हांव एक सोलो म्हणटा तेच बरोबर एक पॉलिटिकल ट्रिओ म्हणटा टॉमी आनीक सैबिदा दिवाराचे सांगातात आनी म्हज्या सोलोंत जो हांव म्हणटा तातूंत एक बरो संदेश दिवपाचो हांवें प्रयत्न केला भोव करून तोंडलाच्या फोटकिऱ्यान गात करून कुटली पोन दवरून कापणे घातले जिविताचेर सिमेतेरींतान आयला मूठभर माती घालून भयणीच्या फोंडाचेर जिवीत देवाचे देणे मनशान उक्तेस पाडून संदेश जेजूचो घरांत मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो मोगान जिवीत मेळो येता सोमदीर जावन सुखाचो कोण घेवन पुरबायेचे भयणीन दिवो पालयलो जिविताचो कोण घेवन पुरबायेचे भयणीन दिवो पालयलो जिविताचो जेजूचे कुरबेन जिविताक फुडो कोर ओत्मो देव साराक दिवं नाका म्हज्या बरोबर आसा टी ब्रिटन आनीक हाणें वचनारी कांतारां लोकांच्या शेवटिल्यांत लोकांक खुशाल केल्यात एक कॉमेडियन कसो तर हातूंत तूं कसलें कांतार म्हणटा
हातून हांव कांतार म्हणटा पळय तें बेलगांवची केळी, बेलगांवचो मामा, आनी हांव बेलगांव सावन येयलां गोंया भोंवंक. सगळे गांव भोंवन हांव एकदम खुशी जालां आनी गोंयांत हांव चड फामाद कसो दिसता. पळय म्हणटच गोंयांत तूं रावला आतां आनी कोंकणी भास उलोवंक हांव शिकलां. आनी बऱ्यांतली बरी कोंकणी गोंयकारां परस बेलगांवतान येवन तूं बरी कोंकणी उलयता. हय, खरेंच ताणें ह्या तियात्रांतल्यान आपली वजनादीक कांतारां लोकांच्या शेवटिल्यांत आनी लोकांनी ताका जायतो मानून घेतला. देसाक लुटी नाकात. गोंयभर पुतले तुजे आसोंक जाय आसले, एकल्याचे तोकलेक ये कित्याक येवंक ना. गाकी मनशाचे व्हडले पुतले बांदले, गोंयचो तेल्याक हिरो केले, फामिलीक ताच्या आतां कुतलोय उगोना. होच तो सेबी दे दिवार. तुमी जायते जाणां ताच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरतात तीं आयकोंक रावलेलीं हांव जाणा. आनीक देसाक लुटी नाकात हो ताचो स्पेशल असो सब्जेक्ट. कारण जितले फावटी तो पालकार येता तितलेय फावटी ताणें आमच्या समाजान कितें सुदारणा जावंक जाय, कितें बदलप जावंक जाय हाचेरूच कांतारां गायल्यात. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तर हातूंत तूं कसलीं कांतारां म्हणटा? हातून एक म्हजो सोलो आसा जे हांव दाखोवन दिवंक सोदतां. जो आदलो गव्हर्मेंट आमचो कराप्ट आसलो ताका आमी भायर मारलेलो कित्याक लागून तें लोकूय जाणा, तेंच हांवें सांगलां. आनी आतांचो गव्हर्मेंट कराप्ट ओ ना तें म्हजें कांतार आयकून लोकूच जबाब दितात. जेन्ना हो जबाब मेळटा तेन्ना तुका गमता की तूं कितें सांगूंक सोदता तें सोत ओ फोट पळयता. कित्याक कितें फोटिंगपणां उलयल्यार लोक तुका बेश्टोच आसोना आवाज करिना. सोत आसा तें उलयत जाल्यारूच लोक तुका रिस्पॉन्स दिता. आनी ह्या कांतारान हांवें सांगूंक चड अशें सांगलां की प्रेझंट CM जो आसा तो आमच्या काजिनो वयर कसली जबाबदारी आपल्याची जी जबाबदारी घेतलेली ती आपूण शांती पावयता ओ ना तें हांव ह्या कांतारांतल्यान सांगतां. चड करून हें कांतार म्हणजे काजिनोचेर आसा. काजिनो कशें जावंक जाय, कितें आसूंक जाय, कितें तें आमी ह्या कांतारान हांवें सांगलेलें आसा. तशेंच एक त्रियोय आमी म्हणटा तो रोमी लिपीचेर आसा. रोमी लिपी आदीं कोणाक लागून रोमी लिपी आमची पोनाक चेपून उरलेली आनी ती आजुनूय कोणाक लागून आसा आनी आजुनूय कोणाचो हात आसा तातूंत चेपून दवरपाक तें आमी ह्या त्रियोंतल्यान सांगता. हीं कांतारां जीं हांव सांगतां कित्याक सोत पळय तें म्हाका उलोवंक कशें दिसता. फोट सोंसना. जसो हांव पालकार तसोच हांव म्हज्या चालत्या जिवितांत. कित्याक पालकार एक आनी चलत्या जिवितान एक अशें न्ही. सोत जिवितांतलें कितें आसा तें हांव भायर काडून ह्या लोकां मेरेन पावोवंक सोदतां. पळय म्हणटच सेबी एक प्रूफ कशें तुज्या सांगाताक दवरून जेन्ना तूं ही कांतारां म्हणटा म्हणटच जे पेपराचेर जायते फावटी आयलेलें आसता पूण लोक ताचेर वचनात, तितले भितर वचनात. पूण जेन्ना ही कांतारां पालकार रावन तूं लोकांचेर शेवटिता तेन्ना खरेंच लोकांक घोस्ताक पडटा. घोस्ताक पडटा म्हणजे कितें आसता, जायत्या लोकांक पेपर वाचूंक टायम आसना, जायते कामान बुडलेले आसतात. पेपराचेर जें कितें येता तें हांव वाचतां आनी डिफरन्स बिटवीन पेपर आनी म्हज्या कांतारा सवय इतलेंच की पेपराचेर लोक स्ट्रेट वाचता आनी म्हज्या कांतारान फकत तोच स्टेटमेंट मेलोडी घालून आयकता. सो मॅसेज कितें दिवंक सोदता पळय ती पेपराचेर म्हज्या कडेन पुरावे नासतना हांव कांयच उलयना. फाल्यां तर म्हाका कोणें येवन विचार केलो हें तुवें कशें म्हणलें, हें कशें म्हटलें तें म्हज्यान दाखोवं येता. हें हांवें म्हणूंक ना, हें ह्या पेपरान म्हटलेलें. हांवें फकत ताका ट्यून घातलां आनी लोकांक सांगलां. इतलेंच आमचें कितें आसा पळय तें फोटिंगपणां स्टेजीर येवन उलोवप सारकें न्हय. सोत कितें आसा पळय तें उलोवपाचें आनी तीच म्हजी स्टायल. हांव सोत कितें आसा तें लोकांक म्हणटच ह्या खिणांत जेन्ना देसाक लुटी नाकात हो विशय आमी घेवन मुखार वता आसतनाच की आमी हांगाच ह्या तियात्राक फूल स्टॉप लायता. अशें जावंक जाय कित्याक त्या तियात्रान कितें दाखयलां आनी आमी आमच्या कांतारान कितें दाखयलां तें घोट्टा पळय तें दाखयलां आनी तें पळोवन लोकांक उठचो, लोकांचे नदरे मुखार तें येवचें कित्याक तें लिपलेलें आसा तें भायर काडून आमी दाखयलां आनी लोकांक तें सोजमून कित्याक लागून दाखयता पळय तें आनी तांकां थंयसरूच फूल स्टॉप जावन हें सगळें कितें करप्शन जाता वो कितें घडटा पळय तें वायट बंद जावचें ह्या तियात्रा उद्देश. देव बरें. काय आनीक एक बरोवपी दिग्दर्शपी मारियो दे वास्को म्हजे बरोबर आसा. मारियो तुका मागीर म्हाका येवकार. ह्या तियात्रांत देसाक लुटी नाकात हो मिनिनाचो तियात्र हातूंत तुवें खान मारला आनीक एक वजनातीक भुमिका करता. म्हणटच तुज्याच बरोबर जे वावुरतात तांकां तूं एरेस्ट करता आसतलो. हय, हांव सद्याक कॉमेडीन आगुस्ताक एरेस्ट करून हाडटा. हय, आनीक ही काणी जी आसा ही काणी जेन्ना लोकां मुखार मांडली मिनिनान तेन्ना लोकांनी ताका जायतो प्रतिसाद दिलो. पूण तूं एक आर्टिस्ट कसो तुका कितें दिसता?
एज अ आर्टिस्ट हांवें ताका म्हजो फूल सपोर्ट दिला आनीक कितेंय ताका सांगलां म्हणजे एस जावपा जाय जाल्यार तेस जावपा जाय आनी हें लोकांक बरें दिसतलें तें लोकांक बरें दिसचें ना अशें करून मिन्ना न्हिदचाला आनी आमी ताका सांगलां एज अ एक्टर टीम वर्क आनीक हो तियात्र हे भाशेन फुडें वता हय आनी एक्चुली हे आय ओपनर अशें आमगेलें सांगपा म्हणजे आयज समाजान हेंच घडटा जायते तियात्र येवन गेले कॉमेडियन आगोस्तान जायते काडले आनी एक मिन्नानूय घडये तजवीज केली आसतली आपूण एक हेजेर काडटलो म्हणून हे विशयाचेर सो हेका लोकांनी एप्रिशिएट केला कित्याक मारगांव जाला आमचो वाडपय जाला म्हणटरी आमकां बरो रिस्पॉन्स बरो मेळटा आयज पेंजींग अशें आहा आतां लोकांनी मानून घेवपाचो कितें वावर कसो जाता हय म्हणटच तुका कितें दिसता की लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदता की लोकांनी येवचो आनी तियात्र पळोवचो लोकांनी जरूर येवचें आनी हांव मागता लोकांनी येवन लोकांनी आपलेय दोळे उगडचे आनी जे पळय कोण आमचे ब्रायब लूंच घेतात तांकां तुमी शिडूक रावचे आनी तांकांय शिडोवचें हें कोत्ता तें सारकें न्हू म्हणून कामां आपल्या एबिलिटीन आपल्याच्यान तकलेन आपल्याच्यान मुखार कसलीं कामां फुडें व्हरप जाता देव बरें थँक्यू तुका एश करून म्हणजे सदांच कितें हांवें तुका एश करून नाका म्हणटा न्हू तुवें म्हणजे 5 घालपाचे हांवें एश करून नाका म्हणटा न्हू तुवें 10 घालपाचे आनी तूं सोजमोच्या एश करून नाका म्हणटी कोण लायट पेटयलो आहा काय म्हणटी बाय गाडयेची ताका लागून तुका सांगता ना तूं तरी म्हाका दिना हप्तो दिना न्हू मुखार स्टेप घेत पडो नाका स्टेप घेतलो हय कितें करतलो म्हजेर कंप्लेन करतलो व्हडले साहेबाक सांगतलो तुका सस्पेंड करून ना घारा बसयतलो अरे गार बसय रे हिंग म्हाका त्रास पडा उबो रावन घरा बसून सेगात म्हाका सांगना तूं जाणा एन्स आनी चोरयो किरम्यो रेप केसी वाडत गेलेले आसा त्या खातीर आमकां पुलीस खात्याक खूब त्रास पडटात फाटीं ल्हान भुरग्यांचेर पासून रेप करतात म्हाका दिसता हे मनीस न्हय पूण मनशाच्या नांवान एक जनवार म्हणून मिनीन तुज्या जायत्या कलाकारां बरोबर हांवें भासाभास केली आनीक तुजो हो पणजेचो तियात्र जे भाशेन मडगांव बोल्ला उसगांव बोल्लो ते भाशेन पणजेय पॅक जालो आनीक हे थोडे खीण आमी लोकांक दाखयल्यात म्हणटच हांव तुका आदींच फुडें परबी आवडटा आनीक अशें बऱ्यांतलें बरें तियात्र तुवें लोकां मुखार हाडचें सदांच म्हजे तियात्र बरे आसतात आनी लोकांचें सदांच मनत आसलें मिनीन बरे कॉमेडियन घालीन आसतना तियात्र करता म्हणून सगलो लोक आयलेले तियात्राक म्हाका लोक वागाणटलो मिनीन तुजो तियात्र बेस्ट पूण तुजे लागीं कॉमेडियन ना म्हणून पूण हे पावटी म्हाका आगोस्तिनान आदार दिलो आनी ताणें आपलेच खोशेन सांगलें मिनीन तुजो आपूण एक रावंड नाचता म्हणून पावसांतलो हांव चड खुशी जालो आनी जेन्ना आगोस्तीन नाचता म्हणून हांव हे पावसांत तो तियात्र भायर काडलो आनी हेच कॉमेडियन्स सेल्वी जेनेट आगोस्तीन हांचे वरवीं म्हाका अदीक बळ मेवलें हो तियात्र बरे भाशेन बरोवंक कित्याक कॉमेडियन आसप म्हटल्यार तियात्रूय बरें बरोवंक म्हाका ताकत मेवली आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हो तियात्र बरो जालो आनी लोकांनी वाखाणलो आनी त्या फुडें हो तियात्र आनी आनी बरो जातलो खरेंच हांव तुका बडे शेवणेता आनीक मिन्ना सांगता आयची माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता सगल्याक तुमकां देव बरें करूं